गोंय सरकारच्या कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणी प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आयोजीत केल्ली आसा. सगळे सरकारी कर्मचारी हांकां पत्र वेव्हार कोंकणींतल्यान कसो करचो हाजी बुनयादीक प्रशिक्षण दिवपा खातीर ही कार्यावळ आसा. ही कार्यावळ आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान 4 सुवातींचेर घेवंक सोदता. 11 ते 14 नोव्हेंबर पणजी राजभाशा संचालनालयान, 18 ते 21 नोव्हेंबर राजभाशा संचालनालयान घेतले, 19 ते 22 मडगांवां हांगा माथानी साल्दाना प्रशासकीय इमारत दक्षिण गोंय जिल्लो तांच्या कार्यालयान, तशेंच 25 ते 28 नोव्हेंबरा रवींद्र भवन सांखळी हांगा अशे 4 कार्यावळी आयोजीत आमी करतले. आनी ह्यो सगळ्यो 4 प्रशिक्षणाची कार्यावळ सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आमी तांचे कडसून अर्ज मागयले जांकां इत्सूक आहा ते. एका कार्यशाळे खातीर 30 जाणांची टीम प्रशिक्षण टीम आसतली. आमकां सगळो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. आमकां दिसूच न्हू की प्रत्येक कार्यशाळे खातीर 40 परस चड आमकां तांच्यांनी नांव नोंदणी केल्ली आसा. पूण एकूण बरो प्रतिसाद पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसता की चडांत चड आमी कर्मचाऱ्यां खातीर पावतले. आनी ह्या भायरूय नोव्हेंबरा उपरांत जर हे जे बाकीचे कर्मचारी आसा तांकांय बी दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. कोंकणीचें प्रशिक्षण जाल्या उपरांत मराठी भाशे खातीरूय प्रशिक्षण आयोजीत करपाचो खात्यान विचार केला. आनी ते संबंदी गोवा मराठी अकादमी कडेन चर्चा चालू आसा आनी तांच्यांनी प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत करपा खातीर कांय तांच्यांनी सगळे सिलेबस बी तयार करपाचो वावर सुरू केल्लो आसा. आनी हें जाल्या उपरांत म्हाका दिसता की थळाव्या भाशेंतल्यान बेजीक, हांव एडवान्स म्हणना, बेजीक प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करपाक आतां आमकां सोंपें जातलें.